आम्ही जेन्ना सुरवात केल्ली, हांव एक पॉलिटिशियनूय न्हू आनी पॉलिटिकल बॅकग्रावंडांतल्यान येयल्लो ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जल्माक येयलो, लोकांचो जो ग्रासरूट लेवलाचेर इश्यूज जे आसा ते अंडरस्टँड जावन आमी फुडें सरले आनी त्याच इश्यूज घेत आमी इलेक्शन 2022 इलेक्शन लढले. इलेक्शनाक जेन्ना हांव निवडून येयलो तेन्ना निवडून आमकांय खबर नासली कसो प्रोसिजर आसा, कितें ना तें. आमी ल्हव शिकपाक लागले आनी शिकता आसतना जावं आमचो मनोज परब, जावं बाकीचे आमचे जितले वांगडी आसा हेंच्या सगळ्यांक एकठांय घेवन आमी कशें असेंब्ली हँडल करपाची, कितें करपाचें हेच्या बाबतींत शिकताले. असेंब्लीचे जे हे आसा कामाक आसा असेंब्लीचे तेंचे कडल्यान आमी फिडबॅक घेताले, असेंब्ली सेक्रेटरी कडल्यान फिडबॅक घेताले, लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी कडल्यान फिडबॅक घेताले आनी कितें कशें घालपाचें, कितें घालपाचो हो सगळो प्रोसेस जो आसा त्या टायमार आमी एक असेंब्ली जायसर शिकत रावले. आतां ह्या असेंब्लीन आमकां खुबसो हातभार लायलो तो म्हणजे मनोज परबान, तसोच अजय खोलकर जो आमचो ट्रेजरर आसा सद्याक तेणेन खुबसो हातभार लायलो. तसोच लुसियो रोंकन जो म्हाजो PS आसा तेणेनूय आपणाचो मीन्स कशें आमी हँडल करपाक, कित्याक आमकां जो गेल्या 3 वर्सांनी आमी वाचलेले आसा, कितें शिकलेलें आसा, कितें जावं ना, कितें आसा आनी कितें करपाक जाय तेजें आमचें हें केलें. आनी तशेंच आमचे खुबशे वेल विशर्स आसा, खुबशे इंटलेक्च्युअल्स आसा जे बॅकएंड आमकां काम करता. आमचे जे बिलां आसा जावं आमचे जे कायदे आसा ह्या कायद्यान ड्राफ्टींग करपाक लागून ते कायदे कशे फॉरवर्ड करपाचे, जेंच्यांनी कितलींशीं वर्सां अपेक्षा धरलेली बाकीच्या सरकारां कडले की ते करतले म्हणून, मात तेंचे कडेन जावंक ना. जावं ते आमदार बसून तांकां दिले बसून जाल्यार तेंच्यांनी फुडें घालूंक ना.